सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आमी खेरीत भशेन मागुया. कामिलो फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी आमचे PPCचे वांगडी मार्टिना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचे फामिली पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत आनी ह्या संवसाराचे शांती पासत खेरीत भाशेन युक्रेन चलतल्या ह्या झुजा पासत आमी मागुया. देवाची शांती आमकां बेगीनूच फावो जावंक, जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी प्राचीत कालाचो दुसरो आयतार पालटाव. हो प्राचीत काल बापाची दयालाय, काकलूत, मोग आनी बोगसोणें चाकून जिवितान नवसोरणेची पावलां मारून जिवितांचें रुपांतर करून बापाची महिमा भोगपाचो काल. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताची महिमा तांणी भोगली. तेच पोरी 1622 वर्सा मार्चाचे 12 पाप साहेब ग्रेग 15 हाणें सांत फ्रांसीस शावेराक सांत म्हूण पोरगोट केलोलो. ते घडणेक ह्या वर्सा 400 वर्सां भरल्यात. तांची समोरमणी कालच्या दिसा बॉम जेजूच्या बाजिलिकेन आदल्या गोंयांत जाली. फ्रांसीस शावेर संवसारी व्हडपण सोडून जेजूक महिमा दिवंक वावुरलो. आमी दर दिसा ही आमची जिविताची यात्रा चलतना आमची एकूच आशा बापाची महिमा भोगूंक वो ताचे मोहिमेन भितर सरूंक आनी ताचे मोहिमेची आमी भागीदारां जावंक. अशें संवसारी आशा सोडून वायटाक फाट करून आनी बरें देवा बापाक मानता तसलें जिवीत जिवन आमच्या जिविताचें रुपांतर करून बापाची महिमा भोगूंक पावूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा मागुया. भाव भयणीनो, ताची महिमा, देवाची महिमा भोगूंक आमकांय विचून काडल्यान आनी तरी आसतना घडी आमी आजून पासून फाटीं उरलेलीं आसा. आजून पासून आमी ह्या संवसारी वायटाक बोलून वो संवसारी वाटां फाटल्यान वचून सांडलेलीं आसा. हे मिसाचे सुरवातीन देवाची काकलुतीक आमी उलो मारुया. सोम्या जेजू आमच्या पवित्र स्तना दिसा आमी दर एकल्यान दिल्ल्या आनी केल्ल्या बासावण्यांक विस्वाशी रावंक ना. आमच्या बासावण्या प्रमाणे चलूंक आनी जिवंक आमी चुकल्यान आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू, देवाची भुरगीं कशीं तुज्या उतरा प्रमाणे जिवचे बदलेक संवसाराच्या वंडावण्या प्रमाणे जिवन आमच्याच जिविताचें आमी निसंटन केलां. आमकां बोगोस बापा. क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू, म्हज्या जिविताचें रुपांतर करूंक तुवें म्हाका जायते सोयेक दिल्यात. जायते पावटी त्या सोयेक हांवें ओगडायल्यात आनी जिविताची नवसोरणी करूंक फावो ते प्रयत्न करूंक ना. आमकां बोगोस बापा. सोम्या काकुतकोर सूर पदवीदार देव आमची काकुतकोरो, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलें, तर तुज्या उतरान आमकां पोस आनी आमची ओतोसकोडणां नितळ करून तुज्या मुखामोळाचो परजोड भोगूंक आमा समेस्तांक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान अब्रामाक भायर व्हेलो आनी म्हणलें, वयर स्वर्गाक दोळे मार आनी तुजे लागीं घोडटा जाल्यार ती सगळीं नोखेत्रां मेज. त्या फुडें उलोवन म्हणलें, हेच परी तुजी संसोद जातली. अब्रामान सर्वेस्पराचें सोत मानलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. ताणें म्हणलें, ह्या देशाचो दायजी तुका करूंक कालदेयांतल्या ऊर नोगरांतलो तुका भायर काडलो तो सर्वेस्पोर हांवूच. अब्रामान प्रतिपाल केलो, म्हज्या सर्वेस्परा देवा, हें म्हजें दायज जातलें म्हूण कशें म्हाका कळटलें? सर्वेस्परान ताका सांगलें, 3 वर्सांचें एक चितोल, 3 वर्सांची एक बोकडी, 3 वर्सांचो एक मेंढरो, एक कवडो आनी एक भुरगो पारवो तूं म्हाका हाडून दी. हें सगलें ताणें ताका हाडलें आनी अर्दान अर्द करून तांकां कातरलीं आनी दोनूय अर्दां एकामेकाच्या फुड्यान दवरलीं. पूण सुकण्यांची मात अर्दां केली नात. तेन्ना अंत्रोला वेली सुकणीं त्या मेलोल्या जनवारांचें मांस खावंक आयलीं, पूण अब्रामान तांकां धांवडायलीं. आतां दीस दारेर पडटा अब्रामाक बरी झेम पडली आनी रात माथ्यार पावली देखून तो बारी आकांतलो. इतल्यान सुर्या पडलो आनी बरोच कालोख जालो आनी एक दुनवरते आगटे दिश्टी पडले आनी ते जिवे मारलेल्या जनवारांचे दोनूय अर्दां मदल्यान उजो गेलो. त्या दिसाक सर्वेस्परान अब्रामा कडेन एक करार केलो म्हणून, हो देश इजिप्ताचे नदी मेरेयान तावन ते युफ्रेट्स ह्या व्हडले नदी पर्यान तुजे संस्थीक हांव दितां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. सर्वेस्पोरा, तुका उलो मारता, म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता. ताचें मुखामोल सोदीत राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. तुजेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. तुजें मुखामोल लिपोव नाका. तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोण ना. जबाब. सर्वेस्परा म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज गोड दवर. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. बागिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, उर्बेन म्हजो पाटलाव करात आनी तुमकां मेलोल्या आमच्या नमुन्या प्रमाणे चलतल्यांचेर दोळे दवरात. खरेंच हांवें तुमकां पुस्कळडें सांगलां आनी आतां रडून सांगता. जायतीं जाणां क्रिस्ताचे खुर्साचेर दुस्मान जाले परी चलतात. तांचो शेवट निसणटोन. तांचो देव तांचें पोट, तांचे वडवीक तांचे लोजेर आसा. सर्वनानांतल्या वस्तू
भायर ती आनीक कित्याकूच मोल दिनात. पूण आमचो खासा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गांतानूच एक सोर्वोनार येतलो म्हूण आमी आशेन रावता. सोमी जेजू क्रिस्त तो आपले पोरजोरीत कुडींतल्यान उजवाड हे आमचे हलके कुडीचे रुपांतर करतलो. सगल्यो वस्तू आपणाचे आदी करूंक शकता तेच पदवेन हे रुपांतर तो करतलो. म्हणटूच म्हज्या बाबा भयणीनो आनी प्रितीवंत इश्टानो, सोम्या सोवे थीर रावात. तुमचो मोग म्हाका आसा आनी तुमकां हांव अंतरेकतां, कित्याक तुमी म्हजो संतोश आनी मोहिमेचो मुकूट. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, केरीत अपुरबायेचो ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जुआवाक आनी जाकोबाक आपणा बराबर घेवन मागणें करचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण जोगलाण्या सारकी लोकलोकीत धवी फूल जाली. पवचितूच दोग दागले ताचे लागीं उलयताले ते थंय आजीर जाले. ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलिजा. ते मोहिमेन भरलेले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुजाल्या भोगचे आसले त्या मरणा विशीं गजाल करताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा तांणी भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलेल्या त्या दोगांयकूय देखले. हे जेजू सरचिल्ले कोडसरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक, एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नकळो आसलो. अशें तो उलयता थंयच आसतना वयर तावन देंवन एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी ते त्या कुपान रिक्तोच शीस भियेले आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो पूत, हांवें विचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो गाजतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगटां विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें तांणी त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. आंद्रे फसाद हो एक एथेइस्ट, म्हणल्यार देवाच्या आसण्याचेर तो सत मानना तसलो मनीस. एक दीस खंय असोच आपल्या इश्टा बराबर वेतालो चलून आनी वेता वेता हो ताचो इश्ट मदेंच आपणाक एक नीब घेवन कुशीन सरून गेलो. पावस सुरू जालो अकस्मात आनी त्या वेळार ते इगोर्जे मुखाल्ल्यान जावन चलताले. हो पावस चड जाता तें पळोवन आसरो घेवंक तो त्या इगोर्जेन भितर सरलो आनी तो जेन्ना भितर सरलो तेन्ना पवित्र संस्कार आल्ताराचेर उक्तो करून दवरलेलो खंय. थंयसरूच इगोर्जेन बसलो, कित्याक भायर चड पावस पडटा, देवाचेर विस्वास ना, वो देव आसा म्हणटा सत मानना आसलो. पूण हो भायर इतलो पावस पडटा तेन्ना तो भितर आसा आनी आल्ताराचेर भोव पवित्र संस्कार आसा तेन्ना एक 8वीच तरेची
एक 28 तरेचें फिलींग भितरल्यान ताका जावपाक लागलें. आपणाक कितें भोगता कितें जाता तें ताका कळना जालें. आनी अकस्मात ताच्या तोंडाचेर एक खुशालकाय कशी आयली. आनी हो पावस बंद जालो, तो इगर्जेंतलो भायर सरलो आनी आपल्या घरा गेलो. पूण वेता आसतना एक 28 तरेची खुशालकाय भितरल्यान आपणाक भोगल्या ही ताणें पळयली. आनी वचून खंय घरा ताणें पुस्तक बरोवपाक सुरू केलें. तातूंत म्हणलें, गॉड एक्झिस्ट्स, ही हॅज टच्ड मी एंड आय हॅव बीन ट्रान्सफॉर्म्ड. देव खरेपणी आसा, हांव ताका भेटला आनी ताणें म्हजें जिवीत न्हवसरलां, म्हजें रुपांतर केलां. भाव भयणीनो, देवाचेर विस्वास धरिनासलो, जेजूच्या मुखार थोडोसो वेळ सारून, वो भोव पवित्र संस्कारा मुखार थोडोसो वेळ सारून 28 तरेची कुशालकाय, सेर्मांव बीन कांय आयकोंक ना, पूण ही कुशालकाय जेजूक भेटून जी ताका मेळ्ळी तातूंत बदल्लो. आयज भाव भयणीनो, आमकां बदलपाची गरज आसा काय? आयज आमी आसा दुसऱ्या आयताराक प्राचीत काळाच्या, आनी हो प्राचीत काळ किरीत भाशेन आमकां होच कृपेचो काळ आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक, बदल हाडूंक आमच्या जिवितान. आनी आमच्या जिवितान बदल हाडूंक देवा विरेत आमच्यान जायना. मनशां आमकां कितलेंय सांगो, जायते पावटी तें आमच्या कानान वचना. सेर्मांव पासून आमच्या कानान सारकें रिगोनात, काळजान भितर सरनात. ते आयकूंक बरें दिसता जाल्यार ते आमी आयकता घडी. वो जायते पावटी जे आमचे भोंवतणी वस्तू घडटात, इव्हेंट्स घडटात, थोडे भिरांकूळ, थोडे आमकां घडे बदलूंक आपोवपाचे, तरी आसतना जायते पावटी आमकां समजोच ना, आमी बदलोच ना. पूण देवाक जरी तर आमी भेटून आसा, देवाच्या करारान आमी भितर सरत जाल्यार हो बदल येवपाकूच जाय. आनी असल्या कराराची खबर आयची वाचपां करतात. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता अब्राम आनी देव. देवाचो करार अब्रामा लागीं, आनी हो करार कसलो? आमी आयकता अब्रामाक भुरगीं नात, अब्रामाक संसोद ना, तरी पूण देव ताका भायर व्हरून दाखयता, पळय वयर पळय, ही नोखेत्रां आसा ती मेज, तुजी संसोद ह्या नोखेत्रां इतली जातली. त्यो कोणयो मेज रेवेंच्यो, तुजी संसोद इतली जातली. आयकपाक एक फोकाण कशें, एकूय भुरगें ना आनीक संस्थिची देव एके भाशेन भासावणी करता. हो करार, आनी ह्या करारान देव ताका भासावणी करता. एक वस्त आमी आयकल्या कशे भाशेन हो करार जालो. अब्रामाच्या काळार भाव भयणीनो, कोणूय दोग जाण मनीस करार करतात जाल्यार एका जनवाराक मारताले, ताची 2 अर्दां करताले, आनी करार करपी जे आसात त्या दोनूय अर्दां मदल्यान चलताले, आनी मागीर आपलो करार करताले. जी भासावणी आसा, कितें करतात म्हणटात, कॉन्ट्रॅक्ट करतात, ताची खबर करताले. समज असो आसलो, जें जनवार कातुरलां, एक खुणा कशी ह्या कराराची, जरी तर कोणूय आमचे मदलो हो करार मोडीत जाल्यार ताची गोत ह्याच जनवारा सारकी जातली, कातुरलेल्या जनवारा सारकी. ही तांची खुणेचो एक अर्थ कसो आसलो. आनी असलोच करार करूंक देव ताचे लागीं मागता. 3 वर्साचें चितळ, 3 वर्साचें मेंढरूं, ताका दवर, ताका कातोर. आनी अब्राम आमी पळयता कितलोच वेळ रावलो त्या जनवारा मदल्यान वचपाक, करार करपाक घडी रावलो. आनीक सुकणी पासून अंतराळा वेली हें मांस खावंक आयलीं, तांकांय धांवण आयलीं, राखलें आनी सांबाळलें ताणें. आनी शेकी आख्खी सांज जाल्या उपरांत मागीर देव येता. देव आपली खुणा, हो उजो ह्या 2 जनवारां मदल्यान धाडटा. उजो म्हणटा तो आतां आमी आयकता तसलो उजो न्हू, पूण देवाचो उजो, तातूंतल्यान तावन मोदें आयलो, मानून घेतली की वय हो करार करता. आनी ह्या करारान 2 भासावणी भाव भयणीनो आमी करीत भाशेन आयकता. एक भासावणी भुरग्यांची, हांव तुका संसोद दितलो, भुरगीं हो संसोद. दुसरी आमी आयकलां शुभ वर्तमान काबार करता आसतना, पयलें वाचप काबार जाता आसतना, हो देस इजिप्ताचे नदी मेरेन तावन युफ्रेटीस ह्या व्हडले नदी पर्यंत तुजे संस्थेक हांव दितां, म्हणजे ही जमीन हांव तुका दितां. म्हणटच हे भासावणीन, जी भासावणी देवान अब्रामाक केली, हो करार जो देवान अब्रामा लागीं केलो, तातूंत भुरग्यांचें देणें
आनी जमनीचें देणें, संस्थीचें आनी जमनीचें. जाल्यार हे संस्थींतल्यान आनी हे जमनींतल्यान तुजें अस्तित्व येता, तुजी आयडेंटिटी येता. आब्राम कोण आनी आब्रामाची पोरजाची कोण, ही कितें जातली, ही संसद आनी जमीन गरजेची. आयज जरी तर आमचे अस्तित्वाची आमी खबर करता, आमची आयडेंटिटी, गोवन आयडेंटिटी आमी म्हणटा तेन्ना एके वाटेन आसूंक जाय आमची भुरगीं, दुसरे वाटेन आसूंक जाय आमची जमीन. कितें आसा काय आयज आमचे लागीं? आमचे लागीं फावो तीं भुरगीं आसात, आमचे लागीं आमची फावो ती जमीन आसा. कोण जबाबदार? देवाचो करार खंय गेलो? देवाक आमचें पडलेलें आसा काय? वो देव आमचेर खास्त घालता काय? आयज आमी जोण एकल्या गोंयकारांनी घडये हें येवजूंक गरज. आमच्या भुरग्यांचेर आयज हल्लो जाल्लो आसा. भुरगीं म्हणटात तेन्ना संस्थीचेर. आयज आमचे लागीं संसद खंय आसा? एका तेंपार आमी खंय 37% आसलेलीं क्रिस्तांवां ह्या गोंयांत. आयज आमी खंय पावल्लीं आसा? आयज आमची पर्सेंटेज देंवून 23% पावलेली आसा. 37 आनी 23 जाल्यार चिंतात आमची संसद खंय गेली? ना काय संसद? लग्न जायनात आमी, गोराबे ना आमचे, पूण आमचे गोराबे आतां धाकटे जायत आसात, श्रिंक जाल्ले आसात. संवसारी वाटो ज्यो आसात त्यो आयज आमी मानून घेतलेल्यो आसात. म्हणटच आमच्याच गोंयांत आयज आमचे गोंयकार नात. दुसरे वाटेन दुसरी पर्सेंटेज जरी तर आमी पळयत जाल्यार आयज आमच्या गोंयांत गोंयकार कितले आसात आनी गोंयकार न्हय ते कितले आसात, वो भायले सेटलर्स कितले आसात. आनी आमच्या मदले थोड्यांक बरें दिसता बोवाळ मारपाक, उजो उजो घांटी घांटी म्हणून. ते कितले आसात पळयात. शिरापान आसात काय आमी? करार मोडला काय आमी देवाचो? ही 2 वद्दां जी जाल्लीं तातूंतल्यान भितरल्यान ह्या करारा मदल्यान वेता ती. करार जो कोण मोडटा तो तांचे सारको जातलो. असली गोत आयज आमच्या गोंयकारांची जाल्या काय? जाता काय? आयज आमी भाव भयणींनो हें चिंतपाक गरज आसा. जें कितें ह्या दिसांनी घडलां तातूंतय आमकां दिसता आमचे लागीं नंबर नात, आमचे लागीं संसद ना. आयज आमच्यो फामिली धाकट्यो जाल्यात जाल्यार जायत्यो आमच्यो फामिली गोंय सोडून गेल्ल्यो आसात. वचपाक जाय आपल्या पोटाक. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो फिलिपकारांक चीट बरोवन हेंय सांगता तांचो देव तांचें पोट. वय आमच्या पोटाचें आमी चिंतपाक जाय, वायट न्हू तें. पूण हें पोट आमी जरी तर आमचो देव केल्लो आसा जाल्यार ह्या पोटाक लागून आमचो दुस्पट जावपाकूच जाय. जाता दिसता आमकां, पूण दोळे उगडूंक तयार आसा आमी गोंयकार? आमकां मिजास आसा आमची, आमी गोंयकार. आमकां मिजास आसा आमची. हांव सांगता तें सारकें. वो आमी कोणाच्या हातान पडचें ना. आदी इज्रायल परजा तशीच करताली. जेजूक पासून तांणी तशें म्हणलेलें. आमी केन्नाच कोणाच्या हातान पडूंक ना. मिजास आसा पूण पक्की सगली. आनी देखूनच आमची संसदूय उणी जाल्ली आसा आनी आयज आमची जमीन आमच्या हातान खंय आसा. आयज आमची जमीन जी आमच्या हातांतली आसली तातूंत आमी दुडवाकूय आमचो देव केला. एके वाटेन पोट आमचो देव भाग्योन पावलो म्हणटा ते भाशेन, दुसरे वाटेन दुडू आमचो देव. देखून हे दुडू आमी घेतले दुसऱ्यांक कडले, जांकां आमी म्हणटा भायले. आनी त्या दुडवांनी आमी आमची जमीन तांकां विकलेली आसा. जमीन विकून आमी जायते जावन गेले भायर. आनी भायर जावन घडये आयज आमी फकत सोशल मिडियाचेर एक्टीव आसात. पूण आमची जमीन आमच्या हातान ना. ही जमीन परतून घेतलो जाल्यार आमच्या गोंयकारां कडेन कितले जाणां पडे जाता. आयज आमचे लागीं कोणाच्यान जायना. जी आमच्याच भाटांनी जी बिल्डिंगां बांदलेलीं आसात तातूंत एक फ्लॅट घेवपाक आमच्यान आयज जायना. म्हणटच आमची संसद काबार जाता, आमची जमीन काबार जाता, आमचें अस्तित्व काबार जाता. आनी हें अस्तित्व काबार जाता आसतना आतां एलिसांवां जेन्ना जाल्यार तेन्ना आनीक काय बरें आमकां दिसता. आमचे मदें फूट घालपाचे जे प्रयत्न चल्लेले आसात आमी गेलीं तांचे बराबर. बरें दिसलें आमकां म्हणपाक आनी म्हणटा आसतना गोंय सांबाळपाक, पूण करता आसतना गोंयचें निसणटण करून उडयलें. ह्या 2 दीस फाटीं जें जालां तें पळोवया. हनुमंत परब हें नांव आयज हांव घेता ह्या सेर्मावान. हनुमंत परब पिसुर्ले ह्या गांवचो. पिसुर्ले म्हणटा थंयसर हे शेतकामती आसात तांचो एक वडील. आनी हे शेतकामती आसात ते मागतात आमकां उदक जाय, आमची शेतां सुकलीं. ज्यो मिनाच्यो खणी आसात तातूंत जें उदक भरलेलें आसा, मायनींग पिट्स, तातूंत जें उदक आसा तें आमकां दियात आमच्या शेताक. आमची शेतां सुकतात. दुसरे वाटेन जो मायनिंगाचो सगळो चिकोल भायर सरलेलो आसा, डंप भायर सरलेलो आसा, शेतान पडलेलो आसा, तो काडून दियात. आमकां शेतां रोवपाक जाय. कित्याक मायनिंगूय चलना, शेतकामतूय चलना, पोट
खाली उरलें, लोक मोडटलो हें मागपाक हे शेतकामती गेल्ले आनी जो लॉस जाल्लो आसा ते आमकां कंपेन्सेशन दियात. हें मागप चुकीचें काय गोंयकारान? हाचो हक आसा, पूण हें मागलें देखून 50 जाण पुलिसांक काडून जे खरेपणी पुलीस आमचे पासत आसपाक जाय आसले, आमच्या लोकांक सांबाळपाक जाय आसले, ते आमच्याच लोकांक आयज मार घालतात, तांचेर केसी फायल करतात. हांचेर ह्या शेतकामत्यांचेर पिसुल्लेच्या शेतकामत्यांचेर पुलिसांनी केसी घातलेल्यो आसात. फकत आपली जमीन राखूंक ते मुखार आयले देखून आनी आपल्या भुरग्या बाळांक आपले संस्थीक राखूंक हें उदक आनी हें शेतकामत सांबाळपाक मागलें देखून, प्रोटेस्ट केलो देखून. असलें आनीक जायतें जावपाचें आसा भाव भयणीनो. आतां ह्या दिसांनी कॉमेर्स जातलें आनी आमी बरी खुशाल जातलीं. आमी मत मारलें, आमी सरकार हाडलो नवो, आमी आतां खंय आसा. आयकूंक बरें दिसता, पळोवंक बरें दिसता, वॉट्सॅपाचेर बरें दिसता, सोशल मिडियाचेर बरें दिसता, पूण जमीन आमची आनी मनशां आमची आमच्या हातांत ना. शिराप भोगताव काय आमी? देव आमचेर चाळवल्लो आसा काय? घोडे वय, देव आमचेर चाळवल्लो आसा आनी आमकां मुद्दम आनी घोडे खास्त दिता. म्हाका म्हणूंक दिसता हें, आमकां घोडे देव दाखयता, वय तुमी आजून पासून बदलनात, कितलेंय सांगल्यार तुमकां समजना, सोंसात आनीक भोगात. आयचो विशय आमी ताची मोहिमा भोगली, आमी कितें भोगता? आमकां मोहिमा मेळटा आमकां मोहिमा घेवपाक जाय, आमकां मोहिमा. ती मोहिमा जाय जाल्यार भाव भयणीनो आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नदर मारुया. आयचें शुभ वर्तमान जेजूच्या रुपांतराची खबर आमकां सांगता. जेजू आपल्या मरणाची खबर, कोश्टांची खबर उलोवन 8 दीस जाल्या उपरांत आपल्या ह्या तिगूच शिसांक घेवन पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव हांकांच घेवन त्या दोंगरार गेलो, ताबोर दोंगरार, आनी थंयसर ताचें रुपांतर जालें. ही गणणी आमी जायते फावटी आयकल्या. तो धवो फुल्ल जालो, बरो दिसलो, स्वर्गार आसात कशें दिसलें. पेद्रून पासून म्हणलें, सायबा हांगाच रावल्यार बरें, 3 तंबू उबारुया. जोरी पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा तो कितें म्हणटा तो तोच नकळो आसलो. पूण ही खुशालकाय जी भितरल्यान ताका आयली, थोडीशी झलक पडून स्वर्गीच्या राजाची कशी ती पळोवन ही उतरां ताच्यातली भायर सरली. पूण समजूंक ना कितें जाता तें. देखून त्या दिसांनी तो कोणा लागीं उलोवंक ना एक खबरे विशीं. ओगीच रावले ते. मागीर जेन्ना पुनर्जीवनपण जातलें आनी जेजू तांकां फाटयतलो तेन्ना ते सांगपाक लागतले अशें घडलें आनी मागीर तें पवित्र पुस्तकान बरोवन येतलें. पूण भाव भयणीनो आयज आमचेर नदर मारतले जाल्यार जरी तर आमचेर खरेंच देव आमकां हें लिसांव शिकोवंक सोदता जाल्यार ज्या मेरेन आमी लिसांव शिकचे ना, ज्या मेरेन आमचें हें परिवर्तन जावचें ना, त्या मेरेन ही खास्त पयस वेचीच ना. आमी कितेंय करूं, कितलेंय सांगूं, कितलेंय उलोवं, कितलेंय झगडूं, तेंच जातलें. हाचे मुखार आतां जावपाचें आसा. पळोवया, सोंसया, भोगया. आनी जरी तर बदलूंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमचे मुखार आसा. बदल जावपाक जाय, आमचें रुपांतर जावपाक जाय. आनी रुपांतर जावपाक कितें कर? खुद देवान सांगलें. कित्याक मनशांचें आमी आयकनात जाल्यार देव खुद सांगता. तें खूब आयलें आनी ते भियेले. भिरांत हाडपाक देव येना, पूण हो संदेश दिवपाक येता. आनी संदेश ताचो सरळ, हो म्हजो विचून काडलेलो पूत, ताचें तुमी आयकात. आनी ताचें जरी तर आयकलें जाल्यार सगळें शांत समाधान जाता. तयार आसा आमी आयकूंक? तयार आसा आमी जें कितें आयकता तें आमच्या जिवितांत घालूंक, तें समजूंक? काय आमी जोण एकलो आमचीच मिजास घेवन आसात? आमचें पोट जाला आमचो देव, आमचे दुडू जाल्यात आमचे देव, आमचे मनीस जे आसात पदवेन ते जाल्यात आयज आमचे देव. जाल्यार निसंटन लागीं आसा. तर भाव भयणीनो, गोंयकार आमी, गोंयकारांची सोंसत उणी जाल्या जाल्यार कोण जबाबदार? तूं आनी हांव न्हय? गोंयकार आमी, गोंयकारांची जमीन आयज काबार जाल्या जाल्यार कोण ताचो जबाबदार? तूं आनी हांव. गोंयकार आसा तो न्हय? जाल्यार दोळे उगडुया, समजून घेवया, बाराबर येवया आनी हे नवसरणेन भाग घेवन जो विशय आयज आसा ताची मोहिमा आमी भोगली. ही मोहिमा भोगूंक भावार्थान फुडें सरुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुर्तदार बापा, स्वर्गान तुमी चार वचनारा,
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आंकवार मरितान जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला मृतांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. अब्रामान सर्वेस्पराचेर सोत मानलें आनी देखून सर्वेस्परान ताका प्रमाणीक केलो. पाप साहेब फ्रांसीस आयज पायस साहेब कसो आपलो गोवळीक वावर सुरू केल्यार 9 वर्सां बदतात. ताणें आपल्या वावरांक घेतलेलो ब्रीड दोळ्यान ताणें ताका आपयलो. ताचे वरवीं ताणें आपल्या वावरांतल्यान संवसारभर जेजूचे मोहिमा तो पडजाडूंक आनी ह्या वरवीं बिस्पांक यादीकांक तो एक परजोळीत देख जावंक तांच्या खातीर बापा लागीं मागुया. तांचें दान मोन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी खऱ्या मनान आनी काळजान लोकांची सेवा करूंक तांचें काळीज मोन रुपणतराय म्हूण बापा लागीं मागुया. सोम्या सोबीन तीर रावात. आमच्या मागण्यांच्या जिविता उदेशी देव कृपेन आमी वाडूंक दिसान दीस सोम्याच्या शिकवणेक आनी ताच्या उतराक तीर रावूंक आनी ह्या वरवीं जिविताचें रुपांतर करूंक बारी वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. हो म्हजो पूत ताचे आयकात. ह्या वर्सा फ्रांसीस शावेराक 7 म्हूण परगटल्यार 400 वर्सां भरतात. तो आपल्या जिवितान जेजूक सदांच मोहिमा दिवंक वावुरलो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना जेजू सांगता ते आयकूंक जेजू सारकी दोळ्याल मोवाल काळजाची जावंक एक दीस आमी सांत फ्रांसीस शावेरा भाशेन ताचे मोहिमेंत भितर सरूंक बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमची संसद आनी आमची जमीन सांबाळूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. मोहिमेवन देवा ही आमची थोडीशी मागणी तुजे मुखार दवरल्या ती तूं दयेन आयकून घे आनी तुजे मोहिमेंत आमकां वांटो दी. आमचे वेली सगली खास्त पयस कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेदार गीत घेऊया. C24 पेज नंबर 38.
C24. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घ्या. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेन्ना तुवें अब्रामा कडेन करार केलोय तेन्ना तुजे बसावणेची ताका खात्री दिवच्याक तुवें ताका मोनजातीचें बलिदान भेटोवंक लायलें. पूण सासणाचें सूख आनी कुडी ओतम्याचें मोहिमेवंत रुपांतर भासावन आमचे लागीं नवो करार करचे वेळी तुज्या विस्वाशीपणाची आमकां खात्री दिवच्याक तुज्या पुताचें कुडी रोगताचें बलिदान तूंच आमच्या हातान घालताय. ही आमची भेटवणी मोयपासान मानून घे आनी तिचे वरवीं तुज्या कराराचे भासावण्याचेर थीर विस्वास दवरूंक आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवंत पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलेलें. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपल्या मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दलबारा सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगट्टाव आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनोंची बोडबोडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जिवीत आनी आशिर्वाद जोडूंक आमकां आपयल्यात, आमकां बासावण्यो केल्ल्यो आसात आनी ह्यो बासावण्यो आमचे संस्थे विशीं, आमचे जमणी विशीं आमी सांबाळूंक आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावंक गरज. तर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमचो विस्वास घट करुया आनी बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी बुद्धी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यात हे म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका तत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. That
बापुरबायेचो पूत ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण ताका तुमी आयकात. प्रार्थुया. मोहिमेवन बापा ताबोर दोंगरार शिसांच्या दोळ्या मुखार रुपांतरलेल्या तुज्या पुताचे येसूक आमी ह्या संस्कारान भावार्थान वळखता. ताचे देवीक जिणेन आमकां वांटो दिवन आमी संवसारांत आसतनाच आमच्या जिविताचें रुपांतर तूं सुरू करताय. निमाण्या दिसा तुज्या बासावणे प्रमाणे आमच्यो होलक्यो कुडी जेजूचे वैभवी कुडी सारक्यो करून ताच्या परजोडीत मुखामोळ रूप भोगूंक आनी सासणाक तुका दिनवासूंक आमकां व्हर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. अशें बसुया. 9 वाजता तिसरें मीस जातलें. तिसऱ्या मिसा उपरांत भुरग्यांक दोतोन आसतली. शुक्रारा दीस सकाळी 7 वाजता मीस, सांजेर 5:30 वाजता कुर्साची वाट मीस आनीक भोव पवित्र संस्काराची भोजवण. तशेंच बुधवारा दीस सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. भाव भयणीनो, आयज आमी नियाळान उगडास केला. हो मनीस जो भोव पवित्र संस्कारा मुखार येवन देवाचेर विस्वास दवरूंक लागलो, बदल्लो. आमची एडोरेशन्स दर बुधवाराक आनी शुक्राराक जातात. लायव्ह स्ट्रीम जातात खरी, पूण जाता ते भाशेन आतां ही गरजो उगडलेल्यो आसात. तुमी येवन परशीं भाग घेवचो म्हूण आमची तुमकां विनंती आनीक आपोवणें. तुमी येवन ह्या दोनूय दिसांनी भोव पवित्र संस्कारा मुखार हो वेळ सारचो. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें. इगोर्जेन 15,270 रुपया, दाबोली कपेलान 1,990 रुपया, सगळे मेळून 17,280 रुपया. फुडल्या आयताराक पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक सांत समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली. दुसरे मीस मांडावळ करूंक सान पावलो समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली. आनी तिसरे मीस खेरीत भाशेन जातलें सगळ्या फिरगोज गवळीक सभा, फाब्रिका आनी कॉफ्रारिया, सेंट विन्सेंट ड पॉल, लिजन ऑफ मॅरी, विडोज एसोसिएशन, फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर, कपल्स फॉर क्रायस्ट ह्या सगळ्या वांगड्यांक त्या उपरांत आख्खो 12:30 पासून मीस आनी रेतीर जातलो. हो रेतीर आमकां दिवंक येता फादर लिओ फेर्नांडीस. जाल्यार आमी सगळ्या वांगड्यांनी ह्या रेतीरान धाकटोसो रेतीर तशेंच मिसाचे भेटेन भाग घेवचो. न्हयच फकत फिरगोज गवळीक सभेचे वांगडी, पूण दुसरीं सगळीं एसोसिएशन्स आसात आमचे फिरगोजेन. आनीक एक फावटी म्हणटा, सगळीं एसोसिएशन्स जीं आसात तांच्या वांगड्यांनी जाता ते भाशेन 9 वाजतांच्या मिसान भाग घेवचो आनी त्या उपरांत ह्या ल्हानशा रेतीरान. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें आनी दाबोली कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस. प्राचीत काळान आमी आसा भोव करून आमी कुमसाराच्या साक्रामेंताचो फायदो काडचो. दर शुक्रारा सांजेर 4:30 वाजता ते 5:30 वाजता आमी कुमसाराक हाजीर आसतले. तुमी येवन कुमसार जावचें. तेच बरोबर आनी खंयच्याय दुसऱ्या वेळार तुमकां कुमसाराची गरज आसा, घडये त्या वेळार पावना दुसऱ्या वेळार तुमकां कुमसाराची गरज आसा जाल्यार आमकां कळोवचें. हें कुमसार तुमकां फावो जातलें. आमचे फिरगोजेन 30 तारखेर मार्चाचे आमच्या डिनरीचे यादनीक येतले. आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत फावो करूंक 8 पाद्री हांगासर इगोर्जेन आसतले, तशेंच 2 पाद्री दाबोली कपेलांतूय आसतले. आमी सगळ्यांनी आमची तयारी बरे भाशेन करून ही नवसरणेची वाट धरुया आनीक ह्या नव्या जिविताक तयार जावया. फुडल्या आयताराक दुसऱ्या मिसा उपरांत जे कोण बरे नात आमच्या फिरगोजेन, जे दुयेंत आसात, तांचे पासत आमी कुमन्यांव करतल्या. म्हणटच जीं कोण दुयेंत आसात तुमच्या घरांत वा तुमच्या वाड्यान, तांची नांवां आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवची. सगळीं जीं नांवां दिल्लीं आसात थंयसर येवन आमी कुमन्यांव दितल्या. फुडल्या आयताराक दुसऱ्या मिसा उपरांत हाची चोत्राय धरची. तशेंच 25वेर, 26वेर, 27वेर आमचो जनरल रिट्रीट सांजेच्याच वेळार जातलो. फुडली म्हायती आमी तुमकां फुडल्या आयताराक दितल्या. ह्या रेतीरान आमी भाग घेवंक तयार जावया.
विडोज असोसिएशन आसात तांकां एक खेरीत रेतीर दवरलेलो आसा 27 सांजे 3 वाजता सेंट एंड्रूज चर्च वास्को. ज्यो कोण विधवा आसात आनी तातूंत ह्या विडोज असोसिएशनान आसात तांणी मातशें चोत्राय धरची. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी वॉट्सॅपाचेर आनी सोशल मिडियाचेर जायतें वाचून बरोवन थोडी आमची तकली पिड्ड्यार जाल्ली आसा जायत्यांची. आतां थोडे दीस आमी आमचो वॉट्सॅप आनी सोशल मिडिया आसा ती बंद दवरल्यार बरी. आनी बंद दवरता तेन्ना कितेंय तरी वाचपाक जाय. आयज आमच्यो सिस्टरी आयिल्ल्यो आसात पयसतावन, सेंट पॉल एंड सिस्टर्स, तांणी आमकां बरींशीं पुस्तकां हाडलेलीं आसात. ती पळोवची तुमी पयले सुवातेर आनी ती विकतीं घेवची आनी पुस्तकां ह्या दिसांनी आमी वाचया. आनी आमच्या भुरग्यांकूय तरणाट्यांकूय पुस्तकां फावो करया. ह्या दिसांनी जल्माचे दीस बीन जातात, एक गिफ्ट दिवपाक जातात. आमी मोबायल बीन दितात ते बरे आसा. तो थोडोसो तेंप आतां लँड सिजन चालू आसा. हीं बरीं पुस्तकां ती वाचून आमच्या मनाक जाय ती शांती आनी तेच बरोबर आमकां वाडूंकूय जाय तो आदार, नवसरणी करपाक जाय तो आदार जातलो. भायर आमच्यो सिस्टरी आयिल्ल्यो आसात, हीं पुस्तकां तुमी घेवची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसा. तुमचे सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28. Wybaczę u